जेजूक आमी सगळीं जाणां नमस्कार करुया. ताचे फुडें आमी पोरणी पाठ करून सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत घालया. तो आमचें सगळें जाणो. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, तुका महिमा, तुका वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन, उपकारार्थम करताव आमी गायन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, मोठव्याचो हर तुका बसोन करता, आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता, सगळीं रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. जेजू, तूं आमचें सगळें जाणय. आमी समजता की आमी जाणो म्हणून, पूण आमी जाणो की आमचीं चिंतनां आमीच नको तीं हिंसोत्थान उपजवतात पळय तीं, आनी तांची समजणी पर्यंत आमकां कळना. त्याच प्रमाणे आमची भावना, आमी जाणो की आमची भावना आमच्या चिंतनाक लागून उपजवतात म्हणून. पूण खूब पाटी ती आमकां सामकी समजनात. कित्याक लागून म्हणून केन्नाय हांव चड भावनांनी भरलेलो आसता, भरलेली आसता, आनी कशे भाशेन ही भावना आमची आमकां आपल्या ताब्यांत करून तांचे आमी गुलाम जाता. आमची चालूय मागीर ह्या चिंतनाचेर आनी भावनांचेर आदारलेली आसता. पूण कशे भाशेन आमची चाल घडोवन येता ताची समजणी आमकां ना. हाका लागून ह्या वेळार आमचें जिवीत तुका आमी सरपुटून तुज्या हातांत घालता. सायबा, तूंच आमचें जिवीत चलय. तुवें तें आमकां दिलाय, पूण आमची वस्तुंकी तें चलोवंक जायना. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तूं आमचें जिवीत चलय. पावलो आमकां अशें म्हणटा,
तेच परी आमी ओसोक्त म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हुस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता. देव काळजां तपासून वळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरें जाणो. कित्याक देवाचेच खुशे पोरमणे पवित्र केल्ल्या पासत तो विनंती करता. वै जेजू, आमी ओसोक्त मनशां फुडें आतां सावन 5 मिनटांनी कितें जातलें तें आमी नकळो. कितें म्हणून आमी मागूंक जाय तें बी आमकां सारकें समजना. आनी समजलें जाल्यार तें फकत आपलेपणान जिवन आमी तें मागता. पूण तुजी येवजणे पोरमणे तें आमकां खरेंच लागू जाता फावो तें आमकां समजना. तें फकत तूं जाणय. आनी तुजो आत्मो आमकां हें सगळें स्पश्टपणी दाखयता. तर जे आमच्या काळजांनी हुस्कार सुस्कार पवित्र आत्मो उच्चारता तें तूं जाणय. तूं तें वळखताय आनी तूं आमच्या जिवितांत बरें पळय तें घडोवन हाडटाय. हाका लागून आमी तुका दिनवासता. कित्याक तुजे खुशे पोरमणे तूं आमचें सगळें करून घेताय आनी आमचे पासून दुसऱ्यांकूय जें बरेंपण करूंक जाय तेंय बी तूंच कोत्ताय. तर ह्या वेळार सगळ्या सांत भक्तांनी जशे भाशेन आपलें जिवीत तुका समर्पिलें तेच भाशेन आमी ह्या वेळार तुका आमचें सगळेंच जिवीत दिता दोनया.
मोगाचे मोदक मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसर्गात घालते बोर्डान मानदेवया सासना सासना तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उंडो तो प्रार्थुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मोनाचो उगडास घडून दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. Page number 4, A9. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. तुमकां माय मोगाचो योगा दिता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज जावन आसा तिसरो दीस भाग्योत इनासाच्या नोयनाचो बोरवासो परगोटूंक हो विशय दवरलेलो आसा भाग्योत इनासाच्या जिवितान अशेंच घडलें ताणें आपल्या जिवितान कितें जालां तें पळयलें आनी देव आमकां सदांच आपयता आनी जेन्ना तो आमकां आपयता तेन्ना तो आमकां सगळें देणी तो आमकां दिता ही देणी आमी आमचे पासत न्हय पूण देवा पासत वापरूंक जाय तो आमकां आयज तो सांगतलो कशे भाशेन आमची तयारी जावंक जाय पळय ती आनी आमची तयारी आसत तर तो आपलें उतर आमचें सगळें रोयता आनी तें फळ दिवपाकूय आमकां सगळी मदत करता ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया सगळीं आमची इंतेसां मनांत हाडया आनी देवाचें बोगसणें मागून ताणें आमकां मागता तें दिलें पुरो म्हणून आतां मागया हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोतेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर, भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हाका ओ विस्वाशी जाल्ल्या पुता दोवानो परतून येयात. कित्याक हांव तुमचो एकलोच दोनी. दोर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दोर एके कुळींतल्या दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हज्या काळजा सारकें हांव तुमकां गवळी दितलो. जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चलयतले. आनी तुमी वाडोवन वाडोवन देस भरतोच अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या कराराची आप खंय आसा? ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमकां आनीक सोड करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंतची नात. तो काळ पावतोच जेरुजाल्याक सर्वेस्पराचें शिंवासण म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपली काळजां दारून कोरची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगलीं म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायेलाक शिंपडायिल्लो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीश राजाच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगलीं संतसां बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम वरदानां भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपून तांकां दिसतलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, वोंपतल्याची वोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजना तो वाटेर पडलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन
ताच्या काळजांत ओंपलोलें तें काडून वत्ता. खडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकता आनी रोखडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून खास्त वो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच आलता. कांट्यांनी ओंपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरें ओंपणीर ओंपलेलें तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. कसलीं मनशां जायत काय आमी. 2 वस्तू घडटात आमचे मदें. एक म्हणजे आमची चाल फिक्स जालेली आसा. वो दुसरें केन्नाय केन्नाय आमी एके वतीन आसता, दुसरे वतीन आसता. हें कित्याक लागून घडटा? कित्याक जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता तेन्ना देंवचार आमकां हे परी घडोवन दवरता. आमी तशीं न्हय, देवाची भुरगीं आमी. देवान आमकां केलेलीं आसा आपल्या सारकीं, पूण देवाचें रूप आमचे मदें ह्या वेळार दिसना. कित्याक लागून? आत्म्याच्या पांवड्यार आमी आपल्यापणान जियेता, देवाक एकवटून जियेना. आनी तेन्ना असलें जाता, गोठ दारूण केल्लीं मनशां जाता आमी. दुसऱ्यांचें बिलकूल आयकोपाक ना. आयकता पूण बेऱ्या कान्यांचेर तें पडटा. देवाचें उतर आमच्यान आयकूंक जायना. आमचे मदें बिलकूल खोलाय ना, उत्तोळ मनशां आमी. आयकता, बोलता, घेता आनी मागीर रोखडेंच विसोत्ता. कित्याक? खोलाय ना, पाळना, वयल्या वयर. संवसाराची दास्ती, संवसारांत कितें घडटा तें, ह्या संवसारांतूच रावंक आयिल्ल्या भाशेन जियेता पळय तसलीं. म्हणटच मागीर देवाचें उतर आयलें की ना तें आमच्यान पाळूंक जायना. हे बाकीच्यो सगल्यो दास्ती आसतात, ताका लागून आमी देवाच्या उतराक पाळो दिनात आनी तें उतर आमचे मदें घट जायना. पूण जीं कोण भितरल्यान आपली चिंतना भावना देवा सोबें दवरून तीं भितरल्यान देवाचें उतर तोयार आयकूंक जातात, तसलीं मनशां. आतां पळयात, सगल्या मिसांनी सुरवातेक आमी जीं पातकां आसात पळय आमचे मदें आपलेपणांत घडलेलीं आनी देंवचारान आमकां फारायिल्लीं, तीं आमी कबूल केलीं की ना, मागीर देव आमकां साफ कोत्ता. ताचें बी उतर मागीर आमी आयकलें की ना तें मागीर आमच्या काळजांत रुजता आनी फळां दिवंक लागता. दिताच ती. दिना जाल्यार देवाच्या उतराक लागून न्हय, आमच्या जिविताक लागून. आमचें जिवीत ताका एकवटोन ना म्हणून अशें घडटा. पळयात कितलें देवान आपल्या इस्रायल पोरचेक केलेलें, पूण तीं धारोण जालेलीं मनशां. काळीज तांचें बिलकूल उकटें ना. इतलें करून देवान आनी तीं मागीर सगळें विस्कोटायतात. पूण देव तांकां सोडिना. तो म्हणटा, वय आतां तुमच्यो आग पेटी ना, पूण हें तुमचें आख्खें जेरुसलेम देवाचें मंदीर जातलें. देव हांगसर जियेतलो आनी सगळीं राष्ट्रां थंयसर देवाशी येतलीं. म्हणजे कितें? जेजू सोबें हें सगळें घडोवंक शकता. जेजूक लागून सगळें पवित्र जाता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सांतिनासाच्या जिवितान अशेंच घडलें. तो आपले वतीन जियेतालो. मागीर आमी आयकलां, काल 2 दीस जाले आमी पळयता कशे भाशेन देवान ताका आलयलो
मागीर ताणें देवाचें उतर पोतकोरलें तो दुसऱ्यांनी केला ताचे कीन आपूण सुबेज कोत्तलो म्हणून जिवंक लागलो आनी ताणें तें आपणायलें. हाका खूब वेळ गेलो पूण तो काळजीलदारपणी देवाच्या उतराक चिटकोन रावलो आनी देवान ताचें सगळेंच जिवीत बदल्लें आनी बदल्ल्या उपरांत तो थंयच रावलो ना, दुसऱ्यांकूय तो देवा सरशी ओडून घेवंक लागलो. जावं पेद्रू फाव्र म्हणटा पळय ताका ओ फ्रांसीस शावेराक. ते दोगूय जाण ताच्या रुमान पारिसाक आसलेले. ताणें तांचे मदें बोरवांसो हाडलो. वो पीटर फाव्र म्हणटा पळय पेद्रू फाव्र तो डगमगतालो. पाद्री जावं की पाद्री जावचें न्हय, संवसारांत वचूं की हांगसर हुशार आसलो पूण हे भाशेन डगमगतालो. म्हणून ताका ताणें थिरायलो. जेजूचेर ताणें ताचें जिवीत थिरायलें आनी तो हे भाशेन बरो पाद्री जालो. फ्रांसीस शावेर व्हडपण, संवसारी व्हडपण, संवसारांत तिसरे हाचेर आसा पळय ते कांट्यांनी ओंपलेलें बी ते भाशेन आसलेलो. पूण ताकाय ताणें म्हणलें हितूं सांगलें. कशें सांगलें ताणें? उतरांनी सांगलें पूण कोन्यांनी ताका दाखयलें. ताका तो बरें कोत्तालो. तो ताका नाकारतालो पूण ताका गरज आसली तेन्ना तो ताका मदत कोत्तालो. पयशांची जावं दुसऱ्यांची सदांच ताका राखतालो आनी सांबाळटालो. मागीर 2-3 वर्सांनी ताचें परिवर्तन जालें. हे भाशेन देवाचो मोग आमचे सगळें आसलो की ना मागीर आमी तो तांकां वांटूंक लागता आनी तांकां आमचेशी न्हय जेजूशी वत्ता आनी हो बोरवांसो तांकां आमी दिवंक जाय. देवाच्या मोगान तांकां आमी नेटोवंक जाय पूण आमच्यान जायना. आमी फकत तांकां जेजूशी व्हरोंक जाता. बाकीचें जेजू सगळें तांच्या जिवितान कोत्तलो. असलो बोरवांसो परगटूंक आमकां सगल्या जाणांक देवान निवडलेलें आसा. तर कशीं कोत्तलें आमी? सदांच आमी देवाक आजीर जावया. हें एकदम म्हत्वाचें. देव आमचें सगळें आसा, ताणें सगळें सांगलेलें आसा पूण आमचें कितें जाता? आमचें चुस्तुंगीत जियेता हांव, देवाक विसरता हांव. ताका लागून ही प्रॅक्टीस जावंक जाय आनी ही प्रॅक्टीस रातची 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताका आजीर जावया. आख्खी रात मागीर ताका आजीर जावन न्हिदोंक वेतले हांव. तो आमचें सगळें वावुरतलो. सकाळीं उठले म्हणटच ताका परतून आजीर जावया. आख्खो दीसभर मागीर आमच्यान ताचे बरोबर सारूंक ही कृपा तो आमकां दितलो. आनी दिली की ना ह्या सांतां भक्तां भाशेन आमचेंय जिवीत जातलें. जें आमी देवा पासत करूंक जाय तें देव आमचे पासत कोत्तलो. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटून रावया आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय बरें वायट कितें आसा तितलेंय ताचे ताब्यांत करया. ताका आमी समोर पोवया, ताका आमी तें भेटोवया आनी तो तें स्विकारून बदलून बरें पळय तें अदीक बरें कोत्तलो, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. आनी आमी बरीं जावंकूच जाय. नाजाल्यार भितरल्यान आमचें जिवीत आजून बदलोंक ना. आदले पासूनच आमचें चाल आसा. तें सगळें ताचे ताब्यांत करून आतां आमी जितलीं ताका एकवटून रावता तितलें आमी आमचेच पासत न्हय आख्ख्या संवसारा पासत मागया. आनी हे कोरोना वायरस वाडत आसा. गोंयांत आमकां आतां त्रास जालेले आसा. सगल्याक तें पसरलेलें आसा. हिंचूर म्हणून वेचें कोणाकूच समजना. आतां ते म्हणटात घरानूच क्वॉरंटायन जायात. पूण काळजी घेवच्याक आमी देवा कडेन आमचे पासत आनी सगल्या संवसारा पासत मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेटोवणेच्या वेळार
आता आमचे सगळें जिवीत जेजूक भेटोवया. Page number 37, C21. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलें. त्यो सगल्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन ओपून दिता. दोयेन तो मानून घे. आनी अशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली बेतवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणे फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेत थावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो ठुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका शीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या कोठान आमी सगळीं आमची तेसां मनांत धरून ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घारे आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आतां आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 49, D4. Asheta, 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 Galis moje, Swadi, 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 Eniam tuja, Rakurauta, Disporte.
मागुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीन भावनो, तुमकां हांव वाखाणटा, कित्याक दर दिसा तुमी मिसान वांटो घेवन तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूक तुमी एकवटात. पूण जेजू आमकां ही कृपा दिता, देणें दिता, आनी ताका आमी अदीक आनी अदीक सहकार करीत रावया. भाग्यवंतीन आसा कडेन मागया आनी खरेपणी आमचें जिवीत ताचे सारकें जावच्याक आमी मागया. लॉयलाच्या भाग्यवंतीनासाक मागणें. लॉयलाच्या भाग्यवंतीनासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारयेचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगल्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून तुका आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंतीन आसा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिन वाचतांव आनी तुज्या उतरांनी आमचेंच जिवीत देवाक समर्पितांव. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्प दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Page number 232, U3. Stać